मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या मणका मोतया कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज एका खासा तियात्राचेर थोडी भासाभास करून ह्या तियात्रांत कितें घडलां, एक कलाकार कशे वावुरल्यात हो तियात्र मुखार हाडूंक. होय, नवोच रिलीज जालोलो तियात्र, ताचे कलाकार म्हजे बरोबर आसा. आयवीस बाब ह्या तियात्राचो तो एक रायटर डायरेक्टर. म्हणटोच तियात्राचें नांव आमच्या ऑडियन्सांक तुज्याच कडल्यान. फोट उलय नाका, सोत उलय. होय, हो ह्या तियात्राचो डायरेक्टर आनीक रायटर. म्हणटोच एक अखंड खांबो सांतान पेगादो आयज तुका आमी येवकार दितात. खरेंच बरें दिसलें. अबू, एक डायलॉग. अबू, तेरी बेजान प्यारे है तो इधर आ. इतनी लंबी साड़ी क्यों पहने, इतनी छोटी बात के लिए. वाह 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 वाह, मायरा तू अच्छी बेटी है. वा 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 वा. आनीक फुडलो कलाकार शांताराम. शांताराम, ह्या तियात्रांत कसली भुमिका करता? ह्या तियात्रान हांव जावेद जाला, एक मुस्लीम कॅरेक्टर जो ISIS आसता आनी लोकांच्या घरांत वचून तोडमोड करप, जे इस्लामा मानूंक घेना तांकां कन्वर्ट करप, जे मानूंक घेना तांकां थोड्यांक मारप, अशें तेजें काम आसता. सो ही इज व्हेरी डेंजरस कॅरेक्टर. त्या कॅरेक्टराचें काम तुजें न्हू? ना ना, म्हाजें न्हू, म्हाजें. तुजें नांव? रिया. रिया. ह्या तियात्रांतले एक विनोदी कलाकार रिया, तुकाय आमी येवकार. हां, तर ही जी कॉमेडी तुवें केल्या तुका कोणें कोणें सांगात दिला? म्हाका कॉमेडियन पिटूश आनी रुसार हे जावन आसले म्हजे दोगे अकोंट कांबे. मिलाग्रीस. खरेंच तुकाय मेळून खूब बरें दिसलें, कारण जायत्या वर्सांनी पालकाचेर परत न्हेसोंक तुवें सुरवात केल्या. थोडो तेंप आमच्या बरोबर नासलो, पूण आतां परत हांगासर आयला. तर तुजी एक बापायची जबाबदारी तुवें एक बापूय जालेल्या भाशेन ह्या तियात्रांतल्यान पाळल्या हें आमकां दिश्टी पडटा. तरी आसतना ह्या तियात्रांत जी तुवें भुमिका केल्या, हे भुमिकेचेर तुजो विस्वास कितलो पासून आसलो? हांव एक बापूय म्हणटोच म्हजें चेडूं दुसऱ्या जातीच्या चेड्याच्या मोगान पडटा. ताका हांव विचारता, तुका म्हज्या जातीचे आमचे जातीचे चेडे आसूंक नाय तेच पळोवंक. मिलाग्र, आतां उलयता आसतना एक काळजा मनांतल्यान तें तूं उलयलां. म्हणजे तुका अजुनूय दिसता की आपलें चेडूं दुसऱ्या धर्माच्या मनशा लागीं काजार जावचें न्हय. होय, हांव म्हणूंक सोदता कितें, आमचे मनीस आसता, आमचे भुरगे आहाय, आमच्या फॅमिलीचे वो आमचे फ्रेंडाचे, ते तुका माननासतना तूं भायले जातीचे दुसऱ्या जातीचे चेड्याच्या मोगान पडलें अशें म्हणून हांव ताका सोदता. होय, हातूंतल्यान जेन्ना ह्या तियात्राची रिहर्सल चलताली तेन्ना तुमकां जायते त्रास काडूंक पडले आसतले, कारण ह्यो भुमिका एक वेगळे तरेचो तियात्र समजून घेवंक. होय, जायत्यो आमकां त्रास पडले. बरें डिफिकल्ट हे उतरां एक एक पाटी समजपा ती आमकां. एक एक पाटी आमकां वद्द जालो तियात्र, आमकां स्टोरीची सारकी समजून मेळना कितें आहा ती, कित्याक लागून कितें तें एक 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 कोण आनी आमची समजून गेली. पेगाद बाब आम मदें आहा, तेणें आमी सगल्यांनी समजून घेवन आनी एक एक उतर कितें ना तें उणी जाता तें केलें. आयवीस हो तियात्र, ह्या तियात्राचो शो जाल्या उपरांत जायते तुका फोन कॉल जावं जायत्या इश्टांनी तुका तुजे लागीं उलोवपाचो प्रयत्न केला आसतलो? होय, केला आसतलो. आनी न्हूच फकत गोंयांत, गोंया भायर पासून सावन म्हाका फोन आयल्यात, मॅसेजी आयल्यात. कितें हे तरेचो तियात्र शो पयलींच आनी कॉन्सेप्ट वेगळेच तरेचो, आनीक नो हँगींग मायक, नो स्टँडींग मायक, हाचेर चड प्रभाव पडलो. भायर सावन फोन आयल्यात म्हणटच तियात्र मडगांव रवींद्र भवनांत जाला, आनी भायर सावन तुका कित्याक फोन आयले? जेन्ना आमचो तियात्र जाल्या उपरांत आमचे एक्टर आसात जावं समज पेगाद, ताका जे भायर इश्ट मित्र आहात, ताचे वळखीचे काळजा मनांतले आसात, जेन्ना पेगादाक फोन मारून विचारलें उपरांत मॅसेज कळ्ळें कितें एकदम हीट जाला आनी लोकां कडच्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो.
आनी पेगादा जावं मिला ग्रेस जावं शांताराम जाय दुसरे आमचे कलाकार आसात तांकांय फोन आयले भायर सावन आमची शो कसो आहा शो एकदम बरो आवाज बरो एकदम बरो आसला जें प्रोजेक्शन तुवें केलें ताचेर तुका कोणें आदार केला जेन्ना कितें हांव नवें करूंक सोदता वो चिंता जेन्ना मनान येता तेन्ना पयलो हांव ब्लेस सॅक्रेमेंट सातिस्मा फुड्यान बसता आनी जेजूक लागीं उलोवप कोत्ता आनी जेजूक सांगता हांवें कितें करपाचें हे भाशेन टॉपीक आहा हे भाशेन इश्यू विशय आसा जेजू कितें करपाचें नॉवल्टी कितें करपाचें आनी हें उलयल्या उपरांत जेजू कडेन भासाभास केल्या उपरांत पवित्र आत्म्या म्हाका सुचना दिता हे भाशेन करपाक जाय आनी प्रोजेक्शन म्हणटकूच हांवें आमचो अमरोस जो प्रोजेक्शन डायरेक्टर ताका हांवें सांगलें हे भाशेन हांव तियात्र करपाचो आसा हे भाशेन म्हाका जावपाक जाय तेन्ना बरें आसा म्हणूंक लागलो आनी हे भाशेन करुया तेणें म्हाका आयडिया दिली आनी हे भाशेन आमची तें प्रोजेक्शन आनी व्हिडियो मॅपींग पयलीच फावटी तियात्रान केलां असो आवाज जाला आनी पयलीच फावटी म्हणटकूच उदीक लोकांची काळजां म्हणून आमी कितले प्रोजेक्टर तुवें वापरले सद्याक आमी 3 प्रोजेक्टर उपयोग केला 3 प्रोजेक्टरांचो आनी ते प्रोजेक्टर आसल्यारूच हेंचे कितें हांवें नॉवल्टी केला जे ताका हांवें दाखयल्यात ते प्रोजेक्टर आसा देखूनच हें आमी घडोवंक पावले ह्या तियात्रान जें एनिमेशन केलां ताचो डायरेक्टर म्हजे बरोबर आसा अमरोज आयच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतनाच ह्या प्रोजेक्टाचेर तुजी नदर कशी आसली म्हाका सद्दां हांव चिंतालो कितें आमगे कोंकणीन तियात्र आहाय ते आतां इतू वर्सां हांव तियात्र चोयतां ते सेम आहाय आजून चेंज जावं नाय सो हांवें चिंतलोलें कितें मातशें कितें डिफरन्स कितें लायक ब्रॉडवे कितें कोत्तो म्हूण सो हांवें चिंतलें एनिमेशन करपाचें ग्राफिक्स प्रोजेक्शन करपाचें कें कोणें केलें ना हांवें 2-3 फावटी तियात्र जाले तेंतू प्रोजेक्शन केलां पूण ते बेश्टे विडियो चलताले बॅकग्रावंड एशें कोन्न आमी कितें कोताय तशें कोन्न कोणें केलें ना फर्स्ट टायम आमचें सो तुमी येवन लोकांनी येवन चोवपा जाय हें सगळें संतान पेगादो एक अखंड खांबो तुजे बरोबर उबो रावल्या उपरांत म्हाकाय मातसो जेत येता पूण एक वाटेन भिरांतूय दिसता ह्या तियात्रान जो सेटअप केलोलो वो सेटअप तुमी प्रॅक्टीस कोत्ता आसतना रिहर्सल कोत्ता आसतना हाचो वापर केलोलो हय कित्याक हो सेटअप करचो पडटालोच आनी हो सेटअप स्टेजीर नासतना तूं एक्टींग करप म्हळ्यार व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक हो पयलो तेजो हें जालो हें पयलीं तेणें नॉवल्टी टायप केलां आनी हांव कितलोय व्हडलो ओकून देखून एक्टर आसत तेजें तें म्हत्व समजोंक जाय हांव खूंय उबो रावपाचो खुंयच्यान एंट्री मारपा जाय तेंचें भरपूर हें आसलेलें हें व्हिडियो मॅपींग जावं लायट्स जावं बॉब ती केलो ती ते डिफरंट स्टायलीचेर आनी हांवें जायते वर्सां तियात्र केले पूण हे भाशेन म्हाका असली फोटोग्राफी प्रोजेक्टींग आनी कितें हें हांवें पयले पाटी केलां आनी ते म्हाका इतलो आनंद बगलो एक्टींग करपाक म्हजी मुवमेंट देखून हांवें फास्ट धरून सारकें जाता तितले म्हजे हें घालून एफर्ट्स घालून एक भुमिका देखून करतना म्हाका उमेद येयली इतली उमेद येयली फाटल्यान प्रोजेक्टींग चलता बॉब आहा आनी कितें इतले तितले पिक्चर टायप म्हाका करून दिसता आनी हांव ते पिक्चरा टायप करपा अशी म्हाका उमेद येवन लोकांनी देखून म्हणलें अरे वा हेजेर तुमी सोंपताय हेजेर तुमी बरें दिसताय आनी हे कॉमेंट हांव भायर सोदताना जावं मॅसेज येयल्यो जावं आतां तुवें विचारको विचारपा सोदता जावं भायर सो कितें लोकांनी हिंगसो लोकां भायर सोयऱ्यां सांगलें हो तियात्र बेस्ट आहा ही तेंची चोयाय हेणी कितें समथींग न्यू हाडलां तो इतलो डायरेक्टर बरो तेणी येसले हाडप म्हळ्यार वालोर म्हण तेका आनी आमकांय उमेद बगली मॅसेज चोवन 15-20 मॅसेज तियात्रा वांगडा हांवूय सरप्रायज हे मॅसेज इतली फास्ट कितको जालें मातशें म्हाका कळ्ळें तेंची काजनां कोण भाव आहाय इंग्लंडा लंडनासून तेंची हें सांगप आनी तेणें आमकां मॅसेज धाडप हांव म्हाकाय कळ्ळें म्हाजें हेणी रोखडें कॉल केला असो म्हूण कित्याक आतां इतली फास्ट जालां जो हिंग एक खबर जाता ती तुका खबर आसना पूण लंडना फास्ट पावता 1 सेकंडा भितर वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर तांकां रोखडें करता थोड्यांक क्लीप देखून धाडली ती क्लीप म्हाका धाडली आनी मोकोडे आहाय ती क्लिपां लंडनसून म्हाका 2 क्लीप धाडले हांव सरप्रायज ह्या गांवां ह्या हिंग गोंय कितें घडलें तें तांकां कळ्ळें ह्या तियात्रा हे भाशेन प्रदर्शन आहा म्हणून आनी आमकां इतली उमेद भरली म्हणजे हो धाकलो वावर इस धरलेलो पूण हो धाकलो वावर म्हण लोकांनी हो धाकलो वावर न्हू म्हणटाय कित्याक तेणी तें बसोन थिंग अशें ऑडियन्सान बसोन चोवून तांकां तें येद व्हड वावर दिसलो आमकां देखून खबर नासलेली आनी आमकां तेणी उमेद बगोन आमी भरपूर खुशाल जाले हो तियात्र इतलो तेणी इतली कोस्ट कान हें केलोलें आमी रिहर्सल मारले भरपूर रिहर्सल मारले हेजेर वयर
आनी एक प्रॉम्प्टींग नासतना ती पार्ट आमी स्टेजीर केली. तुवें आमचे चाली प्रमाणे चलप जाय. भुरगीं जातकच तुवें आमचे चाली प्रमाणे तांकां वाडोवप जाय. तूं केन्नाच सेलिब्रेट करचेना न्यू इयर आनी तो इस्टर. आनी चुकोन पासून तूं सेलिब्रेट केन्नाच करचेना तो क्रिसमस. आता तुझ्या जीवाक कशें दिसता जावेद? जावेद, ती पोलीस तुका धरून वतात. कित्याक तू जावेद जावेद आयला तियात्रांतलो जावेद आनी म्हजो इश्ट शांताराम. खरेंच शांताराम तियात्रान भुमिका करता आसतना जावं तियात्रान न्हेसप जावं नाटकांनी न्हेसप हातूंतलो कितें तरी वेगळोचार ह्या तियात्रा उद्देशी तुका दिसून आयला? हय हय खूब फरक आसा. कित्याक नाटक जें आसा एकदां स्टार्ट जालें केन्ना मदीं गॅप आसना, कंटिन्यूस आसता. 2-2 वरां केन्ना केन्ना कंटिन्यूस आमकां स्टेजीर रावचें पडटा. पण तियात्रान मदीं गॅप्स आसता, मदीं सॉंग्स आसता, मदीं मागीर कॉमेडी येता. सो ताका मातशें गॅप आसता मदीं, मागीर सीन जाता स्टार्ट. सो जायतो फरक आसा त्या बाबतीन. तुज्या ह्या तियात्रा वयर तुजे थोडे अनुभव? फर्स्ट टायम हांव तियात्रान काम करता, कमर्शियल तियात्रान. पयलीं हांवें कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान काम केल्लें आसा, डायरेक्शन केल्लें आसा. पण फर्स्ट टायम एक कमर्शियल जे एस्पेक्ट आहा तियात्राचे ते म्हाका तेजो व्हॅल्यू कळ्ळो की एक तियात्र कितें इम्पॅक्ट घालूंक शकता लोकांचेर तो. आनी एक जावेदाचो कॅरेक्टर फर्स्ट टायम म्हाका करपाक मेळटा. आनी जो जावेद असो ISIS फायटर जावेद, आनी तो येणार फुडें हांव तो जावेद असो म्हणटा तेन्ना लोकांक एक हें दिसता भंय कसो जावेदाचो कॅरेक्टर तो भंयाचो आहा तो की एक टेररिस्ट कॅरेक्टर तो प्ले करपाक खूब उमेद येयली म्हाका. आनी बरें दिसलें अशें कमर्शियल तियात्रान करपा खातीर म्हणून. ह्या तुज्या ह्या कॅरेक्टरांतलो एक डायलॉग, पेजाद डायलॉग. हांव तो जावेद जावेद जावेद. तूं अरेस्ट करूंक आयला कोणाक? म्हाका ISIS फायटर जावेदाक? आउट, गेट आउट, वॉस, ना जाल्यार तुजो शेवट हांगाच जातलो. एका इन्स्पेक्टराक जेन्ना तूं धमकी दिता आनीक एका इन्स्पेक्टराच्या मुखार रावन जेन्ना तूं उलयता तेन्ना खंय तरी तुका हे ISI जे कॅरेक्टर आसात तांचो तुका अनुभव घेवचो पडलो? हय हय घेवचो पडलो. कित्याक ताका इन्स्पेक्टर किंवा हे बी कांय लागना. कित्याक तो एक असो टेररिस्ट आसता की कोंबड्यांक कापता तसो तो मनशांक कापता असो म्हणटा. सो इन्स्पेक्टर जावं कोणीय जावं आपलें काम करपाक तो कितेंय करपाक शकता. बिकॉज तशें ताका तेजे आबून बापायन ताका तशी ट्रेनिंग दिल्ली आसता की बापूय जें सांगता तो करताच. सो इन्स्पेक्टर जावं आनी कोण जावं तो कॅर करना. पूण जेन्ना तुज्या हातांत बायबल पडटा तेन्ना जे बदल जातात हे बदल तुवें कसो हाडपाचो प्रयत्न केलो? एक्चुली ह्या तियात्रा वरवीं आमी देवाचो संदेश दिता तें म्हाका खूब बरें दिसता की बायबल वाचून तो एक चेंज जाता कॅरेक्टर. जो इतलो लोकांक मारपी लोकांक कन्वर्ट करपी कॅरेक्टर जो आसा बायबलाचे उतरां वाचून तो एक चेंज जाता लास्टाक. आनी देवाचें उतर खंय ना खंय आमी ह्या तियात्राचे वरवीं लोकां कडेन संदेश पावयता. तें म्हाका बरें दिसलें ह्या तियात्रान. हय हातूंतल्यान जेन्ना तुजें पार्टनर मायरा हें जेन्ना कुराणाचेर थोडी भोव म्हायती सांगता जावं बाकीच्या दुसऱ्या धर्मांतले जावं गिता भगवत गीता हातूंतलें थोडें स्क्रिप्चर सांगता तेन्ना म्हणजे तुज्या मनांतल्यान की ऑडियन्साचेर हाचो प्रभाव जातलो असो तुका दिसतालो? ना तशें दिसूना. कित्याक ह्या तियात्रा वरवीं आमी कोणा खंयच्या धर्माचे अगेन्स्ट ना. खंयच्या धर्मांचे वायट उलोवपाक जाय किंवा वायट संदेश पावोवपाक जाय हाचो हेतूच ना हातून. एक जावेद कॅरेक्टर ISIS फायटर तो एक धर्माच्या नांवान लोकांक कन्वर्ट करप मारप बेश्टे जेणे कांयच गुन्हा करूं ना तांकां मारप फक्त धर्माच्या नांवान हो हेजो मेन हेतू आसा. म्हणजे हितून एक वायट संदेश धर्माच्या बाबतींत ते काय वायट संदेश पावपाचो हेतूच ना म्हणजे रिजन ना. हय तुका कितें दिसता की लोकांनी चडांत चड लोकांनी हो तियात्र पळोवचो? हय ऑफकोर्स म्हाका दिसता की चडांत चड लोकांनी हो तियात्र पळोवंक जाय आनी लोकांक आवडटलो हो तियात्र आनी जावेदाचो कॅरेक्टर नक्कीच लोकांक आवडटलो अशें म्हाका दिसता. रिया ह्या तियात्रान तूं एक विनोदी कलाकार कशें वावुरता. तुवें कितें म्हटलें की तुजे 2 पार्टनर कोण ते? कॉमेडियन पिटूश आनी कॉमेडियन रुजार. रुजार. तर रुजार एक शेमाई जाताली आनी
शेमाय न्हय तुजें तितीन तितीन हा तितीन म्हाका कोण शिकोयन धाडा हिंगा टॉप टॉप कॅरेट उडाय ते मेळो तो सोयरी सोयरी केलो बायलाची मुडा पण बाबा सांगत जाय तुका मुडाय टॉप टॉप कॅरेट तो या पोट पदून टाकता कॅरेट उडा का मोरी काय मेली होय काय मुग्या तिथे डॉक्टर कॅरेट तुझे ते डॉक्टर कॅरेट तिथे तू डॉक्टर कॅरेट तू मुग कितले पाच टाकता कॅरेट टाकता ते झाड सारखे तोंड तोंड सुद्धा माहीत पाहिजे आगे आगे टॉप टॉप तू कोण ते गेले तितीन काजार तू काज लावून येते आपली पण चय त्याचे मायन आणि पायन मुज गोड्या गाय माय हांव काज लावून सुटली खबर सर काजारला आमचे बरे ही जी कॉमेडी भुमिका तूं करता आसतना तुजी खुशालकाय आमच्या ऑडियन्सांक सांगपा म्हळ्यार पयले पाट हांवें कॉमेडी केला केन्ना कॉमेडी करूं ना आयविसान म्हाका फर्स्ट टायम ऑपॉर्च्युनिटी दिली कॉमेडी करपा आनी म्हगे कला लोकां मुखार दाखोवपा जायत्या लोकांनी म्हाका मानून गेला ती आतां काबार जाल म्हणटी सगळ्यांनी म्हाका एप्रिशिएट केला फर्स्ट टायम म्हळ्यार बरी कॉमेडी केली म्हण तुवें आनीकूय कॉमेडी करून दिसता दिसता रावता केदो काय विसाय ती आज जाता काय म्हण बेगीन म्हणटच ही कॉमेडी करता आसतना हांव जेन्ना पळयतालो तेन्ना तुवें एक ल्हान कशें दिसतालें तुवें एक दोन कांत म्हणपाचो प्रयत्न केला कांतार तुवें म्हटलां तुवें जें कांतार म्हटलां ताच्यो एक दोन वळी फुल्लू कुस्ता फोसने आनी रोगड्या कुस्तार सान्ना थोडे बायले कुस्तार बार्रांचेर बसोन फोटाय वरां 2-3 पेक मातोकूच मागीर उतरांचो वोत मेळना आपूण बुजबोर पिला आनी दुसऱ्याक म्हणटा सोडना मागीर रोकडोच राग तुका येता कितें सांगोत जाल्यार बऱ्याक तुका भियोन बायल भुरगीं रावताय शेजऱ्यांगे घरान बायलेचीं दुकां पुशिता तो शेजारचो मारयाण तोडयांक सोरो चोडो न्हिदोन रावल्याय दुकरांगे आडयांत खरेंच लोकांनी तुका जायतें वाखाणलें आनीक हे भाशेन तूं पालकाचेर येवपी आमी जायतीं पयल्यांत जायतीं चेडवां कलाकारां जांकां कांतार म्हणून खूब फावटी कुस्तार पडटा आनीक कांतार म्हणपी जायतीं कलाकारां आमकां मेळोनात तरी आसतना म्हाका दिसता जरी तर ह्या फुडल्या वर्सांनी तियात्र तर आवीस करीत रावतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुका कॉमेडी भुमिका मेळची ना घडये हिरोइनीची भुमिका मेळत मेळटा जाल्यार करपाक कितें जालां पूण तुका जे तुजे बरोबरचे जे कॉमेडियन आसले तांचो सांगात तुका कसो मेळलो हांव पयल्या कलाकार म्हणटरी कॉमेडी करपाक म्हाका जायते डिफिकल्ट फेस करपाक पडले पूण पिटुशान आनी रुजारीन म्हाका अशें करून हांव जेन्ना मिस बी जाता डायलॉगां ते रोखडे आपूण हें करून म्हाका सपोर्ट केलो तेणी तो जो संगीतकार बेस बरें तुका संगीत दितालो ह्या संगिताचे थोडे अनुभव म्हणजे जरी तर हें संगीत हे भाशेन तियात्रांक मेळत रावलें बॅकग्रावंड म्युजीक हे भाशेन मेळत रावलें जाल्यार खरेंच ती भुमिका करूंक बरी जाता हय एकदम बरी म्युजीक बरें आसा तूं आख्खो तियात्र बरो जाता आनी म्युजिशियन आमगेलो मॅक्रोय म्हाका तेगे एकदम बरो लागला आनी तेगे म्हाका बरें वाडटा तेगे सपोर्ट दिवपी सॅक्सफोन मिनिनो आनी ड्रामर तो आमगेलो मोविन फर्स्ट टायम तो हेजेर पूण कितें रोल मारून ती सॉंग्स आमी जायत पाट बरयताय सिंगींग करपाक आमी घोसता ती म्हणो मेळना म्युजिशियन म्हणल्यार केसो आयदो पूण हितूलें लोकांनी म्हाका पासून भायल्यांक मेळटरी लोक सांगता म्हाका मिलाग्रीस कितें तुगे कांतार आनी मागीर सदांच आमगे हांव कांतार बरयतां मुगे ओन ट्यून आनी हांव इंट्रो म्युजिशियनाक केन्ना तेंगे बरोवपा लायना मुगेले हांव इंट्रो पासून काडटा पयलो तेन्ना मागीर ते लोक म्हणटा तुगे फास्ट कांतरां म्हाका आमकां लोकां चड आवडटाय म्हण आनी एकदम व्हेरी बेस्ट म्युजीक सारकें बरें म्युजीक सारकें थँक्यू मॅक्रोय म्हणटा ताका हांवें खरेंच ही उतरां म्हाका तुमच्या कडल्यानच जाय आसली कारण हांव जेन्ना हो तियात्र पळयतालो जे मॅक्रोयान जें संगीत दिलां
खरेंच खरेंच सारकें बरें बरें एकदम हे भाशेन तर एक इंडिपेंडंट कशी जबाबदारी आमी संगीतकारांचेर दीत हय एक भुरगो म्युजिशियन तो संगीतकार बँड लिडर जाल्यार तांचे भितर क्रिएटिवनेस जायतें तांचे भितर इनोवेशन जायतें आसता तुजें कांतार सोडूस हेराय कांतारांचे जे ताणें इंट्रो दिल्यात खरेंच वालोराचें एकदम बरें सगलो लोक म्हणटा बँड नंबर 1 बँड म्हणून चड बरें एकदम बरें बरें वाजलां तेणें आनी तें आपल्यान टायम काडून तेणें घरा व्हरोन इंट्रो आपल्या चेवून बरोवन दुसऱ्यागे हितून केलें तेणें बरें केलां एकदम बरें जालें म्युजीक सारकें बेस्ट मायरा आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार थँक्यू खरें म्हटल्यार हो तियात्र हांवूय पळयतालो आनीक ह्या तियात्रान जी तुवें भुमिका केल्या ताचेर आमी थोडी भोव उजवाड घालपाचो प्रयत्न करतात म्हणटच सुरवेक आमी जें कांतार तूं गायतालें जें कांतार आनी ज्या कांताराक जें प्रोजेक्शनाचेर जो लायट इफेक्ट केलोलो हाचेर ऑडियन्सा कडल्यान तुका तुज्या मनांत जावं तुज्या काळजांत ताणें कितें घातलां जेन्ना सगळीं म्हाका मुगे फ्रेंड मेळ्ळी ती येयली आनी म्हाका सांगपा लागली दॅट ओपनींग सामकें बरें आहलो म्हणून एसली केन्ना हूंय तेमी चोवूं ना म्हणून तेमी म्हाका सांगलें लायक मुगे ड्रेसाचे तें प्रोजेक्शन एंड दॅट सगळें जें इट वॉज सो गूड सगळीं म्हणपा लागलीं की हेसो केन्ना चोवूं ना आमी एंड इट वॉज रियली गूड दे सेड दे रियली एप्रिशिएटेड मी एंड मागीर ती म्हणपा लागलीं की तुगे ओपनींग पासून सामकें बरें जालें म्हणून आनी प्रोजेक्शनाची तुगे वॉयस एवरीथींग इट वॉज सो फॅन्टॅस्टीक दे सेड इट वॉज व्हेरी नायस एंड दे रियली एप्रिशिएटेड मी एंड कोंकणी मागीर ती म्हाका येयली आनी सांगपा लागली की आपणान तुका सांगलो म्हणपा लागली कित्याक हांव सदां भितालें लायक म्हाका भिरांत दिसताली खंय स्टेजीचेर वचपा बीन बट म्हगे फ्रेंड्सांगे म्हाका सदां सपोर्ट आसतालो ना मायरा तुज्यान जाता तूं कोर सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें चान्स म्हणलें ओके देवा नांवान जेजू म्हणलें म्हाका तुजो आदार दी आनी देवाच्या नांवान हांवें ह्या तियात्रांत सरान जेन्ना म्हाका विचारलें तूं कोत्तोलें म्हणून हांवें म्हणलें वय आनी फर्स्ट डे जेन्ना आमी थिंगा मॅपिंगाक गेल्लीं तेन्ना म्हाका खबर नासलोली म्हाका कितें जाता म्हणून वयरसून सारकें स्ट्रेट उबा आसलोलें हांव आनी सगळें मॅपिंग ते कोत्ताले जे कोण आमगे एम्ब्रोज बाबा आनी सरान सगळीं मॅपिंग कोत्ताले म्हणजे म्हाका कांय खबर नासलोली कितें जाता म्हणून आनी म्हाका एम्ब्रोज बाबा सांगपाक लागलो मायरा भिनाका आपूण तुका दाखयतलें तूं कितें जाता म्हणून मागीर हें सगळें जालें हें म्हण तूं सगळें पयलीं केलोलें आनी मागीर जेन्ना स्टेजीचेर जेन्ना हांवें मुगेलें म्हाका खबर नासलेलें म्हाका कितें जाता म्हणून मुगे ड्रेसाचें कितें एनिमेशन्स हांवें कितें म्हाका कांय खबर नासली बट जेन्ना म्हाका पिक्चर्स दाखयली विडियो दाखयले दॅट आय वॉज सो हॅपी टू सी दॅट आय मीन म्हाका व्हडलें एक भाग अशें मेवलें की प्रोजेक्शना वयल्यान आनी दॅट टू ओपनींग आनी फस्टूच जायन मुगे फर्स्ट इयर जावन फर्स्ट ओपनींग इट वॉज सो गूड म्हाका कमेंट सामकें सगल्यांनी अप्रिशिएट केलें सो आय वॉज रियली हॅपी फॉर दॅट तियात्र पळयता आसतना आख्याच तियात्रा मदें तुजी जी भुमिका आसली ताचेर एक कितें तरी खाशेलपण असलें अशें म्हाका दिसतालें आनीक केरे बेगीन हांव तुका मेवतलो तुजे लागीं विचारतलो हाचेर भासाभास करतलो हाचेर हांव तर थोडो विरगळून गेलेल्या भाशेन जालो तरी आसतना परत त्या लुगाराचेर येवन हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां जी स्क्रिप्चर तूं कुराणांतलीं दितालीं ती थोडी एक 4 तरी आमच्या ऑडियन्सांक एक म्हणल्यार म्हाका चड स्ट्रायक जालां बोत दिसली म्हणटा की तें सायबिणीचें नांव आमकां कुरानांत मेळटा आनी फूल एक चॅप्टर सायबीण मांयचे वयर कुराना आमकां मेळटा आख्खो फूल त्या चॅप्टरान नांव मरियम तेतून आनी आमी मॅरी म्हणटाय सो आख्खो फूल 19 चॅप्टर कुराना सुराच्या पुस्तकान 19 चॅप्टर फूल मारिया वयर आहा आख्खो फूल सेकेंड थींग म्हणल्यार जेजूचें नांव आमकां 30 आनी 4 34 टायम्स मेळटा पासून कुरानांत आनी जायते कडेन आमकां जे स्क्रिप्चर्स आहाय तेतून मेळटा की देवान हो संवसार आपल्या उतरान रचला आनी उतोर जावन आसा जें उतोर जें आसा तें उतोर जावन आसा देव जेजू आनी तें स्क्रिप्चर म्हणल्यार सुराचें पुस्तक चॅप्टर 3 वर्स 45 अशें करून म्हाका सारकी स्क्रिप्चर्स ती लायक आनी एक स्क्रिप्चर्स जेतून आमकां मेळटा की देवान हो संवसार आपल्या उतरान रचला आनी तेंच कुरान सांगता की जेजू जावन आसा देवाचें उतर अशें म्हणून तें पासून सुराचें पुस्तक चॅप्टर 3 वर्स 45
आनी एक आमकां मेळटा ते पासून मेलोल्यांक जेजून जिवा केले सुराचें पुस्तक चॅप्टर 5 वर्स 10 मागीर जोल्माचे कुड्ड्याक जेजून नदर दिली कोड फुटलोल्यांक ताणें बरें केलें हेंवूय आमकां कुरानांत मेळटा ते पासून सुराच्या पुस्तकान चॅप्टर 3 वर्स 35. हें सगळें तुका शिकचें पडलें काय बाय हार्ट करचें पडलें? हें सगळें म्हाका देवाच्या आदारान खबर ना म्हाका कितें जालें म्हूण बट हांवें होगो स्क्रिप्ट 2च पाट वाचलोली. दिस इज लायक अ मिरेकल फॉर मी बिकॉज हांवें फकत स्क्रिप्ट 2च पाट वाचलोली आनी तें होगो हांवें रिवायज केलें लायक उमके स्क्रिप्चर्स उमके हेका म्हणून लायक फर्स्ट पड्डे अमकी स्क्रिप्चर्स हांवें सेकंड पड्डे अमकी हांवें स्क्रिप्चर्स सो तेश कोन्न हांवें होगोत रिकॉल केलें 2 फावटी आनी मागीर जेन्ना आमी रिहर्सलाक येयलीं म्हाका तेमी सगळ्यान म्हणलें मायरा तुका हॉलिडे घे हांव सराचे ऑफिसान काम करता म्हणटा तुका म्हाका हॉलिडे मेळना आसली शिकपाक सो म्हाका तें म्हणलें सरा सांगलें मायरा हॉलिडे दी शिकपाक सो सरान म्हाका हाफूच डे दिल्लो त्या हाफ डेया मदें देवाच्या आदारान जेजूच्या आदारान आख्खो एक भाग हांव शिकोवन काडलें विथ स्क्रिप्चर्स. आनीक ही तुजी जी भुमिका आसा ही भुमिका काळजा मनान तुका आवडल्या? हय सामकी आवडल्या. आनीक तुजी बरोबरची तुजी इश्ट मित्रां आसली तांचो विचार तांकां कितें दिसलें? ओपनिंग हा म्हाका कांत हांवें म्हाका सगळीं आहा कितकोन करतलें फर्स्ट टायम मुगेलो सो हांव भियोन आसलें सारकें सो मुगे फ्रेंड्स आसलो तेमी म्हाका लायक दे मोटिवेटेड मी आनी ते म्हणपा लागले मायरा तूं कित्याक भिता तुका जातलें भिनाका कोर जातलें आनी खरें जालें आनी मागीर तेमी जेन्ना तियात्र चोयलो ते म्हणलें यू रियली सूट फॉर द स्टेज म्हणून तुका जाता म्हणून तूं बेश्टें भितालें म्हणून दे रियली एप्रिशिएटेड मी वेरी मच ती सांगपा लागली ती स्क्रिप्चर्स आनी तूं कितकोन सांगता काय म्हणून टाक 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 कोन्न जेन्ना तुका ते क्वेश्चन विचारताले जावं डायलॉग तूं घेतालें तेन्ना सारकें टाक 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 कोन्न ती स्क्रिप्चर्स चुकना आसतना तुका कितकोन येल काय म्हणून दे वर रियली सरप्रायज नो टू सी मी एक्टींग लायक दॅट ऑन द स्टेज आनी मागीर ते सारकी खूब हॅप्पी जालीं ती सगळीं. पेगाद ह्या तियात्रांतल्यान लोकांक असो कितें संदेश आसा की सगळे धर्मांचे कसलेंच बंधन ना सगळे एकठांय येवन कितें तरी समाजा पासत करूंक जाय? होच प्रश्न आमचे मदें जेन्ना आमी रिहर्सल करता तेन्ना उबो जालो आनी म्हणलें अरे ही कॉन्ट्रोवर्सी जाय तुमी हें दाखयताय तें पूण जेन्ना आमी हें हितून दाखयताय ह्या तियात्रांत ती म्हाका दिसना कॉन्ट्रोवर्सी जायत म्हूण कित्याक आमी सारकें स्पश्ट उक्तावी करून दाखयलां जें हें घडटा तें इंडियेच्या दुसरी गांवांनी घडटा पूण हें गोंय घडोवन दाखयना म्हणून आमी लास्ट पॉयंटार स्पश्ट दाखयताय एक हिंदू मुसलमान आनी क्रिश्चन ते एकवटान रावन म्हणटाय हांव हिंदू हांव क्रिस्तांव आनी हांव मुसलमान आमी गोंयकार आमी एकवटान रावन केन्नाच कोणाकूय फट मारचे न्हू आनी आमी केन्नाच असलें आंदोलन जें दुसरी इंडियेच्या गांवांत जाता तें गोंय करचें न्हू कित्याक आमी आजून पासून गोंया एकवटान आहाय ते सगळेच एकवटान रावत म्हणटात फोट उलय नाका सोत उलय फोट उलय नाका सोत उलय ह्या तियात्राचेर आमी ह्या कलाकारां बरोबर थोडी भासाभास केली तांचे विचार तुमचे मेरेन हांवें हाडपाचो प्रयत्न केलो. खरेंच ह्या तियात्राक येयात आनी पळयात कितें तरी वेगळें दाखोवपाचो ताणें प्रयत्न केला. इतल्यानूच तांच्या सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.